सगळ्यांक नमस्कार हांव अनुपमा भट षड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत। आज आमी चुरमुंड करया अष्टम येयली चवथ येयली। चुरमुंड्याक हांव फस्ट साकर येळ घालून पिट्टिकोन दवरता, तेन्ना आमकां मागीर वपास येळ घालचें काम ना। आतां तूप करून दवरलां, हाजे मेजरमेंट हांव तुमकां सांगता, व्हिडिओ एंडार सांगता करेक्ट कितलें मेजरमेंट म्हणून। हे परफेक्ट मेजरमेंटार असे हांव दिल्लें हांगा। आतां तूप होवन जालें कुडल्याक हांव बॉम्बे रुलाम घालता, थोडे जण चण्या पीठ घालताची, आमगे ते आमी बॉम्बे रुलाम घालचे, आमकां ते इश्ट। आतां ते बॉम्बे रुलामू चिकेची मायल्ड तांबडसाणे, मस्त तांबडी करून जे मायल्ड तांबडसाण येतना हाका जावका जाल्यार तितलें गोवन पीठ घालचें। गोवन पीठ घालून लो मिडियमार दवरून समाची रोस्ट कोरकाय चांग पोरंबोळे सादारण एक आमी आतां एक 2 कपाच केल्यार एक 10-12 मिनीट वताय, ते म्हळ्यार लो मिडियमार आसचें। हांगा मिगेल पीठ चड आसा, हांव म्हाका जावका जाल्यार तितलें हें घालेलें तितलें तुप्पा कळताक पीठ घाला हांगा। हें पळय सुमार एक ते जाय तेत्ता म्हूण कशें कळटा म्हळ्यार एक भारी पोरंबोळ येता सगळे घरान तूं, आनी कलर समपळ्याची हें लायट ब्रावनीश कलर येता, आनी आमी सुरवे घाल्लेलें तूप पळय वपास सोंड दिता पळय, मुद्द मुद्द जाता। इतलें जाल्यार आमगेलें हें चुरमुंड्याक भाजून रेडी जाल्लें म्हणल्याक आमी साकर ऑलरेडीची येळ घालून पिट्टिकोन दवरला। ताजे हळताची साकर घालचें, ऑफ कोरका गॅस ऑन करून साकर पातळ जाता। गॅस ऑफ करून जातरी ताका धरचें, आमगेलें ते हळताचे मेजरमेंटाचे साखरे पिट्टी घालची आनी लायक करून मिक्स करून घेवचें, एकल्याक मिक्स करून घेवचें। खतखती आसतात हे चिकी निवका, चुरमुंडो चिक्की निवका, मस्त निवन थंड जावका म्हणना, आमकां हातान धरू तितलें कितलें जाता पळय हळताचें तितलें निवल्या जालें, तितलें निवल कुडलें चुरमुंड विंडू येता। चुरमुंड विंडूचें एक आर्ट चंद करून म्हळ्यार आमी तें कशी गट्टी पांकनी ना न्हू ताका गट्टी प्रेस करून विंडल्यार तें पिट्ट जाता, म्हणून मायल्ड गुरगूर मायल्ड प्रेस करून विंडल्यार तें तोग दवरतना ताका क्रॅक पडता, तशी जावच्या नज ते देखून हाता इम्प्रेशनय येवच्या नज चंद करून एक नेकारी उंड विंडूका। फस्ट समजायना, मागीर आमकां करता करता चंद चुरमुंड विंडू जाता। पण हांव हांगा विंडून दाखयता तुमकां। म्हाका सुरवे कळना आशिल्लें, आतां बोटाचे बरी फोंड अशी येता आशिल्लें, आतां करून अभ्यास जाला। पण आतां एका कलेकान लायक उनू चुरमुंडांक विंडून दवरता, हें मस्त निवनी म्हाका धरू जावची तितलें हळत जातना हांव करू सुरू केलां हांगा। चुरमुंडो समज लायक करून भाजून घरकडचें तूप आनी गेल्लें वय म्हण जाल्यार समज 2 म्हयन्याक कांय जायना, तें एअरटायट कंटेनराक घालून दवरल्यार। आतां आमी हाची हळत कशी म्हळ्यार 2 कप गोवन पिठाक 1 कप साखरे पिट्टी, 1 कप साखर न्हय 1 कप साखरे पिट्टी, 3/4 कप तूप आनी 1/4 कप बॉम्बे रुलाम, हे पुराय घालून भाजून चुरमुंड कशें करता म्हणून व्हिडिओ तुमी पळयले, तुमकां पुरा जना इश्ट जाला वय म्हण लागता। पुरा जना मिगेल चॅनल फॉलो करा। धन्यवाद।